न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरुवात करता। दर दिसा आम्ही तुमका हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेऊन येतात। न्यूज रूमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले। आली एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा। आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया। पुलिसांनी अटक केली। 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या। सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धंद्यान केल्या। पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा। रोटरीन फूड कार्ट रिक्षा दिली त्या वेळार तेंच्यांनी स्टेटमेंट केल्लें। पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा। गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना। ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आनी आमची भटमूट बाजू आसा। सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा। आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात। दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नका। हे बुलेटिन मुजरत पळोवचें। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम लायव्ह बुलेटिनाक तुमकां सगळ्यांक येवकार। आयज दिसभर कितें कितें घडलें ताचो आमी धांवतो नियाळ घेवया। सगळ्यांत पयलीं आमी ह्या डेस्क इंचार्ज सुशांत गांवस हांच्या कडेन। सर, तुमच्या कडेन खंयची अपडेट आहा? परवरी पुला संदर्भात जे काम सुरू आसा ते संदर्भात आयज उच्च न्यायालयात एक म्हत्वाचो निर्णय जालो। तो निर्णय म्हटल्यार ज्या लोकांक समस्या आसात त्या लोकां खातीर एक आतां WhatsApp नंबर जारी केला आनी जे संबंधीत सरकारी खाती उड्डाण पुला खातीर आसात तांचे खातीरूय एक WhatsApp ग्रूप तयार केला आनी ज्या लोकांक ह्या कामाचो त्रास जाता तांच्यांनी आपली कितें समस्या आसा ती त्या नंबराचेर सेंड करची आनी जेणे करून ते जे अधिकारी कोण ग्रुपाचेर आहात ते त्या समस्येची दखल घेवन ती समस्या सुटावी करतली। दुसरी एक म्हत्वाची अपडेट आसा ती म्हटल्यार जे मुखावेले विधानसभेचे अधिवेशन आहा ते संदर्भात हे विधानसभेचे अधिवेशन जे 2 दिसांचे दवरला ते लोकांच्या दोळ्याक उदक लावपा खातीर ही लोकशायेची सामकी हत्या जावन आसा अशे तरेचो आरोप विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान केल्लो आसा। सविस्तर दोनय बातम्यो तुमकां 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटल्यो। परवरे उड्डाण पूल जावपी पुला विशीं जे कोणाक त्रास जाता तेच्या खातीर आतां एक नवो WhatsApp नंबर जारी केला। आतां फुडें वचूया गौरीच्या कडेन आनी ताच्या कडल्यान जाणून घेवया आयची अपडेट। फाटले 7 दिसां सावन प्रशांत गांवस देसाय हो शेल्डे पंचायतीच्या भायर आपले धरणे धरून बशिल्लो आसा। ताची मागणी आसा की बेकायदेशीर ज्यो गजाली आसा ज्यो शेल्डे वाठारांत घडटा ताका कारण अशें आसा की थंयची जैव विविधताय जी समिती आसा ती सक्रीय ना। ताका लागून तांणी कांय मागण्यो घेवन उपजिल्लोधिकारी आसूं मामलेदार तशेंच पंचायतीक तांणी निवेदन दिलेलें आसा पूण ताच्यो ज्यो मागणी आसात त्यो आजून पुराय जायना। जेन्ना शेल्डे गांवांत ही जैव विविधताय समिती सक्रीय जातली तेन्ना बेकायदेशीर गजालींचेर आळो हाडपाक मजत जातली। ताका लागून हेणी नवें वर्स सुरू जातात म्हटल्यार फाटले 7 दिसाच्या पयलीं ताणें हे धरणे केल्ले आनी ताणें आजून तेणी चालू दवरलेले आसा आनी जो मेरेन आपली मागणी पुराय जायना तो मेरेन हे धरणे चालूच उरतले अशें ताचें म्हणणें आसा। आनी दुसरी गजाल म्हणजे सद्या देशांत आतां भंय पडला तो म्हटल्यार HMPV जो व्हायरस आयिल्लो आसा। कोरोना सारकोच हो व्हायरस सगळे कडेन पसरतलो काय अशी सगळे कडेन चिंता उप्राशिल्ली आसतनाच आतां केंद्रीय भलायकी मंत्रालयान अशें जाहीर केलां की ह्या विशाणूक तितली भिवपाची गरज ना कारण की हो जो विशाणू आसा हो फाटीं 2001 सुद्दां असोच भारतांत सापडिल्लो। जेन्ना शियाळीचे दीस आसता किंवा पावसाच्या पयलींचे जे म्हणजे सुरवातीचे दीस असतात तेन्ना जी साथीची दुयेंतां पातळटा त्याच प्रमाणे हाचो संसर्ग आसता म्हणजे थंडी खोकलो निमोनिया ह्या सारकी वेगवेगळी दुयेंसां ह्या विशाणूत जाता। हातूंत फक्त भुरग्यांक आनी जाणटेल्यांक मातशें सतर्क रावपाची गरज आसा पूण तितलीशी ह्या रोगाक ह्या विशाणूक भिवपाची गरज ना अशें केंद्रीय भलायकी मंत्री JP नड्डान सुद्दां सोशल मिडियाचेर निरोप दिलेलो आसा। आनी दुसरी गजाल म्हणजे आतां गांजाचें जे रोप सापडलां म्हणजे 2 फावटी एक काकुलो मॉल आनी परतून मागीर ते मधुबन जंक्शना कडेन सापडले। ताचेर घुवळी वखदां विरोधी पंगडान आपली मोहीम चालूच दवरलेली आसा। मात्र आतां पत्रकारांनी जेन्ना मुख्यमंत्र्याक विचारलें तेन्ना तेणी आतां म्हटलें की हाचे लेगीत इन्वेस्टिगेशन चालू आसा। आतां आमी फुडें वचूया समिता कडेन आनी ताच्या कडल्यान जाणून घेवया आयची अपडेट।
वेदांता मिनाची येरादारीचो प्रस्न जो आसा तो परत तापपाची शक्यताय आसा, कारण मिनाची येरादारीक वेळ वाडोवन दिवपाच्या प्रस्तावाक पिळगांवच्या लोकांनी विरोध केला. तशेंच इसीत घालून दिले वेळे प्रमाणूच मिनाची येरादारी सुरू करची अशी मागणी थळाव्या लोकांनी सामकी लावन धरिल्ली आसा. आनी एक बातमी म्हणजे फाटली 5 वर्सां जावन गेली, नावेली तळावलेचें जें जंक्शन आसा थंय अजुनूय सिवेजीचें काम पुराय जाल्लें ना. केन्नाय खंयच्याय सुवातेर थंय फोडटात आनी केन्नाय हे खड्डे पुरयतात, हाका लागून थंय येरादारीची कोयणी जाता. तेन्ना बेगोबेग आतां तरी हें काम पुराय करचें म्हणून थळाव्यांची मागणी आसा. आनी एक म्हणजे समाजांत अजुनूय कांय त्रुटी आसात ज्यो पयस करपाची गरज आसा. तर भाऊसाहेब बांदोडकर हांणी गोंय स्वतंत्र जाले उपरांत गांवागांवांनी सरकारी शाळो उब्यो केल्यो आनी हे सरकारी शाळो ज्यो आसा त्यो सोंपोवपाचें षडयंत्र खाजगी शाळो करतात अशें उलोवप मंत्री सुदीन ढवळीकार हांणी आयज केलें. तांणी शशिकलाताई काकोडकर हांच्या जयंती निमतान आयोजीत केल्ल्या मातृ मेळाव्यांत हें उलोवप केल्लें आसा. अश्यो ह्यो 3 बातम्यो आसा ज्यो तुमकां विस्तारान 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटल्यो. फुडली अपडेट घेवपा खातीर या संजना कडेन आनी तुम्ही पळयता आसतले की रस्त्या देगेक विमो सखी येवजण अशी बॅनरां लायिल्ली आसता. तातूंत मुख्यमंत्र्याचो फोटो आमकां पळोवपाक मेळटा आनी PM मोदीची. आयज विमो सखी येवजण हे येवजणेचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी आयज उक्तावण जालें. ही जी येवजण आसा ती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणें चालीक लायिल्ली. त्या प्रमाण आयज एका म्हयन्या भितर गोंयांत ही येवजण चालीक लायिल्ली आसा. आणि ही येवजण म्हणजे जे LIC आसता त्याच प्रमाणे जी बायलां आसा तांकां एडिशनल इनकम म्हणून हे येवजणे अंतर्गत तांच्यांनी रजिस्टर करचें. तांकां म्हयन्यांक दरेकी पॉलिसी हाडना बरोबर तांकां 7,000 म्हयन्यांक मेळटले अशी म्हायती मुख्यमंत्र्यान दिल्ली आसा. आनी चड आतां पळयता आमी की चड व्याजाचे हायज दाखोवन कितलेशेच कोटींची टोपी जी आसा ती लोकांक घातिल्ली वता. ही टोपी घालपाचें आडोवपाक लागून अशे प्रकार गुंतवणूक मळार प्रमाणीक लोक येवंक जाय अशें मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी म्हणिल्लें आसा. हाचे खातीर विमो सखी येवजण हो एक बरो पर्याय अशें तांच्यांनी उद्गार काडिल्ले आसा. ही सविस्तर बातमी साताच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान पळोवची. आनी एक म्हत्वाची अपडेट म्हळ्यार फोंड्या वारखंड्या एका स्क्रॅप यार्डान कुशिल्ले आनी किडिल्ले आनी एक्सपायरी डेट सोंपिल्ले आले लसुणेची पेस्ट सापडली. तशेंच तळिल्लो कांदोय सांठोवन दवरिल्लो ह्या स्क्रॅप यार्डान पालिकेक सापडलो. पालिका जेन्ना स्क्रॅप यार्डाचेर कारवाय करपाक गेली तेन्ना तांकां हो प्रकार दिसून येयलो. संबंदीत पालिकेन रोखडेच अन्न आनी वखदां प्रशासनाक कळीत केल्या उपरांत तांणी घडणूक थळार येवन ह्यो सगळ्यो आले लसूण पेस्टीच्यो भरण्यो जप्त केलेल्यो आसा. फुडली अपडेट घेवपा खातीर आमी या ऐश्वर्या केरकरा कडेन. शेतकारांची प्रलंबित लुकसाण भरपाय दियात धोकादायक अवस्थेत आशिल्लो डॉम काडात आणि उपरांतूच मायनिंग सुरू करात अशी मागणी शिरगांवच्या लोकांनी केल्या. मायनिंग प्रश्नाचेर दिवचलच्या उपजिल्लोधिकारी कार्यालयात शिरगांवच्या लोकांची एक म्हत्वाची बसका जाल्ली. तशीच दुसरी अपडेट म्हळ्यार केपें नगरपालिकेच्या बाजारा सामकार आशिल्ल्या इमारतींतले सिवरेजीचे घाणयारे उदक उक्ते सुवातेचेर सोडिल्ल्यान लोकांक बरेच त्रास जाता. देखून हे विशीं एकल्या थळाव्यान संबंदीत खाते तशें मुख्यमंत्री आनी तशेंच भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांगा पत्र धाडिल्लें. देखून हाची दखल घेवन गोंय प्रदूषण महामंडळ तशेंच हेर संबंदीत खात्यान आयज ताची पळोवणी केल्ली आसा. सो ह्यो दोनूय बातम्यो तुमकां गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळोवंक मेळटल्यो. तर ह्यो आशिल्ल्यो आयच्यो म्हत्वाच्यो कांय अपडेट्स ह्यो तुमी सगळे साताच्या बुलेटिनाक आयच्या पळयात. कॅमेरामॅन सायला सयत हांव उत्तेजा गावस. न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरवात करता. दर दिसा आमी तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेवन येतात. न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले. आनी एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा. आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया. पुलिसांनी अटक केली. 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त चलयल्या. सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धनियान केल्या. पर्यटनाच्या दिश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा. रोटरीन फूड कार्ट रिक्षा दिली त्या वेळार तेंच्यांनी स्टेटमेंट केल्लें. पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा. गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना. ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आनी आमची भटमूट बाजू आसा. सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात. दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरूं नाका. हे बुलेटिन मुजरत पळोवचें. पळयत रावात गोमंतक TV.